त्या फोंड्या पालिकेन बनावट इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाचे प्रकरण एक उक्ताडार आयलां आनी तातूंत तुमी एक विक्टीम अशें म्हणून कानार पडलां. सो त्या बद्दल तुमी कितें सांगशात? पयलीं तुमचें नांव सांगात. माझे नाव सदानंद प्रभुगांवकर. ओके. रावता हांव सिल्वरनगरान म्हाजो एड्रेस. टेम्पररीली आतां हांगा रावता. तिवरे. सो नेमकें कितें घडलें सर्टिफिकेटी संदर्भात? नेमकें घडलें म्हटल्यार म्हाका कितें जालें, म्हाका म्हाजो चली एक GMCन ते शिकता. सो टर्म फीक जर इन्कम लायक न्ही इन्कम सर्टिफिकेट ह्याच्यान पयलीं हांवें मेल्या. सो एवरी टायम ताका टर्म 6 म्हयन्यांनी टर्म जाय पडटा. पण म्हाका जेन्ना टायमार सांगलें हांव सगळे लिगल डॉक्युमेंट्स म्हाजे रेडी करून म्युन्सिपालिटीन गेलो 13 तारखेक, 13 नोव्हेंबराक. आय थिंक सो 13 नोव्हेंबराक पाडून 6 नोव्हेंबर 13 चुकून आयलें. 6 नोव्हेंबराक हांव गेलो आनीक चवकशी केली खंय खंय कितें दितात ते. गेलो, एक मॅडम आशिल्ली, तिका सांगलें अशें अशें आसा म्हणून. तिणेन पळयलें आनी सांगलें मातशें हांगा म्हाका करेक्शन आसा तें तूं कर आनी यो. सो दुसरो फॉर्म भरचें पडटलो. ओके म्हटलें. भायर आयलो, दुसरो फॉर्म भरलो आनी परत गेलो. परत चल जाल्यार ती मॅडम नाशिल्ली. हांवें चवकशी करतकीच म्हाका कळ्ळें की ती ऑफिशियल कामाक भायर सरल्या म्हणून. सो ऑब्वियसली म्हणजे म्हाका आमच्या वार्डाचो कावन्सिलर शिवानंद सावंत. सो हांवें ताका फोन केलो आनी म्हणलें अशें अशें जालां रे, म्हाका म्हटलें बेगीन जाय. तो म्हणपाक लागलो तशें तुका बेगीन जाय जाल्यार बावलो खंय दवरता तूं कोणा कडेन दवर. हांवें म्हटलें कोणा कडेन दवरल्यार कशें जातलें, तें मेळना जाल्यार म्हटलें म्हाजें डिले जातलें न्ही. हांव तुका म्हटलें अमक्या शॉपार दवरता, तूं कलेक्ट कर. ही एग्रीड. सो तेणेन तें कलेक्ट केलें आनी म्हाका कांय सांगूना. पळय एकदां फोन केलो म्हाका म्हणपाक जातली, मातसो राव. मागीर हांव तो 4-5 दिसांनी कितें तरी परत गेलो आनीक भायरच पळयलें हो दिसता काय म्हणून. भायल्यानूच एका फोन केलो, बाबा तुवें दिल्या हाडल्या रे. हो फोन घेयना जालो पयलीं. मागीर घेतलें आनीक ना आपूण पयस आसा म्हणपाक लागलो. कितें तरी करता तुका लागून, तूं राव म्हणपाक लागलो. सो हांव थंय रावलो, कुठे मेळटालो. इतल्यान कोण तरी आयलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो तूं प्रभुगांवकर? हांवें म्हटलें हय. तूं अजीत प्रभुगांवचो भाव? हांवें म्हटलें हय. सो तूं हेज्या खातीर आयला न्ही इन्कमा खातीर? हांवें म्हटलें हय. गाडी हाडल्या? हांवें म्हटलें हय. तर हांव गेलो आनी गाडयेन बसलो. म्हाका म्हणपाक लागलो गाडयेन बस, तुका आपूण हाडून दिता. सो वरान काय 1.5 वरान कितें तेणी म्हाका हाडून दिली. हांवें ती पळोवंक बी कांय ना, कित्याक हांव गडबडीन आशिल्लो, हांव कामाक आशिल्लो. हांव ती घेवन गेलो. दुसरे दिसा आयलो आनीक ज्या पर्पजाक जाय आसली त्या पर्पजाक ती म्हाज्या चलयेन सबमीट केली. जालें आतां हो इन्सिडेंट जालो. हांव म्हाज्या कामाक लागलो, रुटीन कामाक. आनी परत म्हाका मागीर कितें जालें, मातशी फायनान्शियल क्रायसीस जाली. म्हणून मागीर हांवें चिंतलें की एज्युकेशनल लोनाक एप्लाय घालतलो म्हणून. म्हाका कोणी सांगलें एज्युकेशनल लोनाक एप्लाय केल्यार तुका लोन मेळटा रे म्हणून. सो ताका लागून म्हाका परत इन्कम सर्टिफिकेट जाय पडली. सो ऑब्वियसली हांवें कितें केलें, परत सेम डॉक्युमेंट्स तयार केले, फायल तयार केली आनी हांव परत गेलो म्युन्सिपालिटीन. परत गेलो आनी तिका सांगलें मॅडमीक की म्हाका अशें अशें आसा. ती म्हणपाक लागली ती पयलींच येयल्ली न्ही. हांवें म्हटलें ताका पर्पज तुमी दुसरें घालता न्ही. पर्पज घालतकूच म्हाका एकदां जालां की पर्पज अमकें घातलें की दुसऱ्या कामाक लागून तें घेयनात, त्या पर्पजाक लागून फ्रेशच हाड म्हणटा. सो हांवें सांगलें ना म्हणपाक हेजेरूच तुका करून दिता. आनी तिणें ती म्हाजे कडल्यान झॅरॉक्स घेतली आनी पळयलें आनी म्हणपाक लागली म्हाका ही आमची न्हूच म्हणटकूच म्हाका तकलेक कितें जालें. हांवें म्हटलें कशें तर तुमचो स्टॅम्प आसा, सगळें तुमचें आसा, सायन तुमची आसा, कोण शिवा आसा तो म्हाका खबर ना, सायन तर थंय आसा. तुमी तें तुमचें चल्लां कितें काय म्हणून हांवें विचारलें. ऑब्वियसली विचारचेंच पडलें ना म्हाका, कित्याक आमी काम सोडून आमी थंय वयता, लीव मारून आमी तसल्या कामाक वयता. सो मागीर तेणी म्हाका भितर व्हेलो, दुसऱ्या स्टाफा कडेन डिस्कस केलें. तो म्हाका विचारलें बाबा कितें जालें. हांवें सांगलें जें जाल्लें तें. इतल्यान मागीर कोणी दिल्ली. हांवें सांगलें म्हाका म्हटल्यार अमक्यान दिल्ली. अमक्यान म्हणजे शिवानंद सावंत. ऑब्वियसली म्हाका हांवें सांगलें ताका तुजें तशें जाल्यार म्हणपाक तुका हेजेरूच करून दिता, टायम लागतलो. हांव सो अशें म्हणटकूच हांव गेलो घरा कडेन गेलो. हांव कामार वतकूच म्हाका म्युन्सिपालिटींतल्या एका स्टाफान फोन केलो आनी विचारूंक लागलो तुमी खंय आसा. तर हांवें म्हटलें अमके कडेन आसा, कामाक आसा. आनी म्हाका म्हणपाक लागलो मातशें तुमी जाय. म्हाका एकदां कामाक वचून म्हाका येवंक मेळना. सो हांवें सांगलें म्हाका येवंक मेळना म्हणून. जाय जाल्यार म्हटलें तुमकां हांव आयतारा येता आनी कितें तें सांगता. ना तूं म्हाका मुद्द्याचें कितें तरी सांगा, डायरेक्ट सांगा कितें जालां काय म्हणून.
म्हाज्या मनान तो पर्यंत सुद्दां कांय नासलें कितें म्हणून हांव चिंतपाकूच पडलो कितें जालें काय म्हणून. तर ना म्हणपाक लागलो जायत आसलें तुमी हांवें म्हटलें जाल्यार आयताराक मेळटा ना मागीर जाय जाल्यार आपयता म्हणपाक लागलो. सो हें प्रकरण सोंपलें. हां मागीर काल कितें जालें, काल हांव म्हाज्या कामाक लागून फोंड्या गेल्लो. फोंड्या वयतकूच म्हाका कोण मेळ्ळे तितल्यांनी तुजें कितें जालां पेपरार गेला मरे म्हाका एकट्यान कोण तरी पेपरूच दिलो न्यूजूच दिली. हांवें वाचना फुडें म्हाका शॉक बसलो कित्याक हांवें हितून कांयच करूं ना. हांव लिगली गेला, पयलेय फावटी लिगली गेला, सेकँडय फावटी लिगली गेला. जर हांवें कितें फॉर्जरी म्हाजी करपाची आसली जाल्यार हांव परत थंय वयचो नासलो. एक पॉयंट जालो. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाण तूं, ती जी पयलींची जी झेरॉक्स आसा ती हांव दिवचो नासलो न्ही हांवें फॉर्जरी केल्या जाल्यार. बरोबर. सो हांव निश्चित रावलो. पूण म्हाका काल एक कळटकूच म्हाका शॉक बसून म्हाजी BP हाय जालो. त्या खातीर हांवें कोणाचे फोन घेवना. हांव डायरेक्ट डॉक्टरा कडेन आयलो, डॉक्टराक मेळ्ळो आनी आतां हांव घरा कडेन आसा. बरं, ही सर्टिफिकेट ज्या मनशान हाडून दिल्ली ताका तुमी वळखतात? हय तो म्हणजे आमी एकाच वाड्यार ल्हानाचे व्हड जाल्या वांगडा. नाही, तुमकां गाडयेन ज्या मनशान ना सर्टिफिकेट ना 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 त्या मनशाक हांवें केन्ना पळोवना. ओके, बरें. तेणें सर्टिफिकेट दिता तुमचे कडेन कितें पयशे बीन कितें मागले? ना 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 पयशे बीन कांय काय घेवना. फोंड्या नगरपालिकेन सध्या बनावट इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाचें एक प्रकरण घडलां आनी तातूंत एक कावन्सिलर येना तेन्ना तुमचे शिवानंद सावंत हे तुमचें नांव तितून घुस्पल्लें आसा. सो हेजेर तुमी कितें सांगूंक सोदतात? कितें प्रकार घडलो नेमको? सगळ्यात पयलीं सांगलें म्हाका हितूंतलें कांय खबर ना. एक म्हाजें नांव आयलें येता अशें कोणी म्हाका फोन सुद्दां करून जाणांनी विचारलें. तें विचारपाक एक कारण आसा. कितें कारण? जेन्ना हो आतां हे मनशाची सर्टिफिकेट इन्कम सर्टिफिकेट आनी म्हाका इन्कम सर्टिफिकेट जाय म्हणून फोन केलो. हांवें ताका सांगलें डॉक्युमेंट धाडून दी म्हणजे कितें तो हांगा रावना, तो रावता माशेलान. हांगा तो सगळो पेपर ओरिजिनल घर हांगा आसा पण भाड्याक दिवन तो रावता माशेलान. पेपर धाडून दी. तेणे पेपर म्हाका धाडून दिले आनी ते सगळे हांवें म्युन्सिपाल्टीक दिले. आनी तिणें म्हाका सांगलें की ती अर्जंट आपल्याक जाय 4 दिसां भितर ती एज्युकेशन आपल्या चलयेच्या एज्युकेशना खातीर. म्हणून हांवें दिली आनी हांव त्या प्रमाणे बेगीन जाय म्हणून फॉलोअप करतालो. फॉलोअप बेगीन जाय आनी तशें हांव मातसो आर्ग्युमेंटूय करतालो कित्याक लेट करता तिका बेगीन दिवंक जाय न्ही म्हणून. तरी पूण म्हाका ती डॉक्युमेंट सारकी ना येना अशें करून ती मेळनाशिल्ली. आनी मागीर 8 दीस जाले, 15 दीस जाले, म्हयनो जालो तरी पूण हांव ती फॉलोअप करीत आसा. हें प्रकरण जेन्ना उगड जालें तेजे आदले दिसा सुद्दां हांवें त्या स्टाफा कडेन इन्क्वायरी केल्या की बाबा सर्टिफिकेट तेका पावली ती पावली काय म्हणून हांव इतलो सर्टिफिकेटी फाटल्यान ते फॉलोअप करता म्हणून ते एक वेळ म्हाजें नांव ते येयला आसतलें की शिवानूच चड इंट्रस्ट आशिल्लो. तसो इंट्रस्ट येवपाक हांव सगळ्यांची कामां करता. जवळ जवळ 75% लोकांची कामां लोक म्हाजे कडेन हाडून दिता किंवा व्हरपाक आपयता. लोकांची सर्टिफिकेटी रेजिडन्स इन्कम कसली कामां आसूं हांव ते कन्सर्न ऑफिसान व्हरून दिता, फॉलोअप करता, रेडी करता आनी लोकांचे हाडून दिता. ही एक्स्ट्रा सर्वीस हांव लोकांक दिता. सांग आनी कितें? काय ना. सो म्हणजे ह्या प्रकरणात तुमचो कांयच सहभाग ना? ना. आता कितें ते सर्टिफिकेट ती म्हाका पळोवपा जाय. ओके. कशी केल्या, कोणी केल्या, कितें केलां तें हांव उलोवंक शकना न्ही. आनी हांव ते म्युन्सिपाल्टीन विचारूंक शकना की आतां ती डिस्प्युटेड जाली ती. हांव इंटरफियर जाता म्हणटलो. सो अजून पर्यंत तुमकां म्हणजे सीओन ह्या संदर्भात पुलीस तक्रार केल्ली आसा. सो तुमकां पुलिशेंतल्यान कांय आपोवणा बी येवंक ना? ना, पुलिसांतल्यान म्हाका आजून पर्यंत आपोवना. हांव पुलिसांनी जर म्हाका आपयत हांव म्हाजें पूर्ण सहकार्य दितलो आनी कितें सांगपाचें तें खरें कितें सांगपाचें हांव सांगतलो. ओके, थँक्यू.